जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनाने भयणीनो आयचें पयलें वचप आमी आयकलें. पावलो एका असल्या जाग्याक गेला, थंयसर इस्रायलाच्या देवाची वळख कोणाक येना. इस्रायला खातीर देवान कितें सगळें केलां, ताची हिस्ट्री, इतिहास हें सगळें तो लोक नेणा. तो लोक कितें जाणा जाल्यार इल्लीशी तत्वशास्त्र आनी तांचेच म्हणले थोडे देव आनी हाच्या भायर दुसरें कितेंय ना म्हणून समजूंचे तसलो लोक. तांचे मदें गेल्ल्या वेळार आमी समजता पावलो एका तोंट्याक पळयता. हो तोंटो ल्हान तावन सोलोवंक सुकोवंकूच ना. आनी असल्या तोंट्याक पावलो पळयता आनी म्हणटा, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी तो तोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोवंक लागलो. आतां हांगासर हांवें पयलेंच म्हळें, हो एक जागो असलो की इस्रायलाच्या देवाक कोणी नेणात. आनी पावल केदाळ सांगता उठ आनी चल. हो तोंटो उठता आनी चलता. आतां कोणाचो बाबार्थ, कोणाच्या बाबार्थान तो बरो जालो? पावलोच्या बाबार्थान गे वा ताच्याच बाबार्थान? हांगा क्लियरली बरयलां. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका बाबार्थ आसा म्हूण समजलो. व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. समजलें गे? हांगासर पावलोचो बाबार्थ न्ही, त्या तोंट्याचो बाबार्थ. तोंटो हाकाच पळयत आसलो आनी पावलोन हें पळयलें आनी ताणें पारकिलें, ह्या मनशाक म्हज्या उतरांचेर, सोम्याच्या उतरांचेर खंडी जावन धैर्य आसा, ताचेर फात्यणी आसा. देखून पावलान सांगलें व्हडल्या ताळ्यान, बरयलां हांगा व्हडल्या ताळ्यान, फुसफुसोन न्हय, लो ताच्या कानांत वचोन न्हय, व्हडल्या ताळ्यान. म्हळ्यार पावलो जाणा जें कितें हांव आतां सांगतां हें सोम्याचें उतर आनी हे सोम्याच्या उतरान हो मनीस बरो जाता. म्हणल्यार तसल्या बरवशान बाबार्थान व्हडल्या ताळ्यान म्हळें उठ आनी उबो राव. आनी त्याच प्रमाणे देवाचें उतर आयकून आसलो मनीस त्याच कडेन उठता आनी चलता. हो जावन आसा त्या मनशाचो बाबार्थ. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी समजूंक जाय, देव आमच्या जिवितांत एक अजाप करता जाल्यार, मिरेकल करता जाल्यार कित्या खातीर, कितें कारण आसचेत? मिरेकल आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत जाय, एक अजाप आमच्या जिवितांत सगळ्यांक जाय म्हण आशेवची आमी जायतीं जाणां आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पिडा आसा, कश्ट आसा, जायत्या रितीचें टेन्शन आसूंक पुरो, जावंक पुरो थोडे फावटी आमी असले एका जाळा भितर शिरकोन पडल्या, आमच्या सुखी वरवीं आमी असले एका संदर्भाक घेवन पावल्या, हाचेतून भायर येवंक आमच्यान जायना. आमी कितले प्रयत्न केल्यार आनी कोणें प्रयत्न केल्यार आमच्यान जायना. आमी चिंताव सोम्यानच आमकां बचाव करूंक जाय, सोम्यानच ह्या संगतींतून आमकां भायर काडूंक जाय. असले एक अजाप म्हज्या जिवितांत जाल्लें जाल्यार म्हणून जायत लोक आज आशेवन आसा. पण थोडे मनीस आसात, इल्लेशे शिकपी मनीस, तांकां अजाप मिरेकल म्हळ्यार इल्लेशे एलर्जी आमी समजता. कित्याक म्हळ्यार हें पुरो आयच्या काळार जाय जेगी. आज आमी सायन्साचेर सड्ड फात्यणी दवरता. तशें म्हणटा आसतना हें पुरो गरज गी, अजापान जायचेच गी, अजापान आसतना आमकां बाबार्थ ना गी, हें पुरो सवालां एका कुशीन दवरया, हें पुरो सवालां जाय. पूण तरी पूण जेजून अजाप केलें म्हणून सांगूंक कोणाक कोणी लज दिसता की, वा जेजून अजापांच करूंक ना म्हणून कोणें सांगियेत की, सांगूंक जायना. कित्याक जेजून अजापां केल्यांत. आनी त्या देखून आज आमी विचारूंक जाय, देव तुज्या जिवितांत एक अजाप करता जाल्यार कित्या खातीर करता? दोन कारणां आसात, दोन उद्देश आसात. एक कारण, पयलें कारण, गरजेचें कारण कितें म्हळ्यार, जर तुज्या जिवितांत जेजू एक अजाप करता जाल्यार जेजू तुजे तावन एक आशेता इतलेंच. हें अजाप तुज्या जिवितांत केलां, हाचे वरवीं तुवें तुजें जिवीत, आदलें जिवीत बदलूंक जाय. जें कितें येदोळ तुजें जीवन आसा तें सोड न्हू, आनी फुडें सोम्याकच लागीं रावन चिडकोन रावंक तुवें प्रयत्न करूंकच जाय. देखून आमी पळयता जायते फावटी जेजू गुण केल्या उपरांत तो सांगता, तुजीं पातकां भोगसालीं आनी फुडें पातां करिनाका. म्हणजे तुवें फाटीं परतून तुज्या पोरण्या जिविताक वचचें न्हय. आस्तावन तुका एक नवो मनीस केला. आस्तावन तुवें फाटीं येवंक जाय, सोम्या तें सांगाता ताच्या सांगाता जिवंक जाय, ताच्या उतरां प्रकार चलोवंक जाय. हो जावन आसा प्रमुख जावन एक उद्देश. आनी एक उद्देश आमी सांगचो जाल्यार, जर तुज्या जिवितांत तुवें आशे नासतना, पूण ताचेर फात्यणी दवरनासतना तुज्या जिवितांत कितें अजाप घडलें, अजाप जालें, मिरेकल जालें, तर समजून घे सोमी तुज्या जिवितांत आनीक कितें गे म्हत्वाचें करूंक आशेता. ते देखून ही एक सायन, ही एक खुणा तुवें आस्तावन तुजेंच जिवीत ताका संपूर्ण समर्पण दिवंक जाय. जर तुजें जिवीत कशेंय आसूं, तुज्या सर्व जिविताच्या समस्या मदें, तुज्या जिवितांत आसच्या सर्व रितीच्या दुबाव आनी पात्यणे मदें जर देव एक अजाप तुज्या जिवितांत दिता जाल्यार, एक मिरेकल तुज्या जिवितांत करता जाल्यार, क्लियर संदेश कितें म्हळ्यार तुवें खंडी जावन तुजें जिवीत दिवंक जाय सोम्याक. कित्याक तुज्या जिवितांत आनीक महत्वाचें गणितां करचार आसा, महत्वाचें एक हंत तुज्या आत्मीक जिवितांत तो हाडचार आसा. हे दोन उद्देश एका
मिरेकला फाटल्यान एका आजापा फाटल्यान आसात. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी आजाप आमच्या जिवितांत जायचे म्हणून आशेवचे विशेष न्हय, सक्कड आशेतात. पूण हांवें सोमयाच्या उतराचेर फाती येवंक जाय म्हणलेंय भोव गरजेचें. जर म्हाका सोमयाच्या उतराचेर दुबाव आसा, संपूर्ण फाती येणी ना जाल्यार जावंक पुरो, तर जायना. पावलान त्या तोट्याकच पळयलें आनी ताका बावार्थ आसा, ताच्या उतरांचेर बावार्थ आसा म्हण समजल्या उपरांत थाडे म्हळें, व्हडल्या थाळ्यान म्हळें, भियोन न्हय वा पुसपुसोन न्हय वा खाऊ जेणेन दुबावान जातागी जायना गे म्हणून न्हय, ताचें थंय बावार्थ आसा म्हणटा पावलो म्हणटा उठ आनी चल. आनी हांव सोलो बावार्थ जेजूच्या उतरांचेर सदांच आमकां आसा, तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत स्वामी कांय ना कांय बरी सायन बरी खुणां आमकां दितलो. आनी तो स्वामी आतां एवकरिस्तांत आमच्या मुखार येता. त्याच जेजूक आमी सेवताना आमी मागया, सोम्या म्हजें काळीज तुका सदांच उक्तें कर, सदांच तुजें उतर आयकोंक, त्या उतराचेर संपूर्ण बावार्थ दवरूंक म्हाका म्हजें काळीज खालतें कर. जावं पुरो हांव शिकपी, जावं पुरो म्हाका जायतें कळीत आसा, जावं पुरो हो संवसार आमकां सांगता असले सक्तींनी फाती येवचें न्हय, बगार जें कितें पळोवंक दिसता तसल्या संगतीचेर बावार्थ दवर, विश्वास दवर म्हूण सांगता जावं पुरो. पूण सोम्या तुजें उतर म्हाका भोव गरजेचें. तुज्या उतरान म्हाका साल्वासांव दिला, तुज्या उतरान म्हाका सुटका दिल्या, बचाव दिल्या, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय हेर संगतींनी न्हय. तर सोम्या ह्या तुज्या उतराचेर संपूर्ण बावार्थ दवरूंक तूंच म्हाका शिकय म्हूण जावं दी आमचें मागणें.